today there is an upper air cyclonic circulation over South Konkan and neighborhood. So we are expecting rainfall at few places. There is possibility of squally wind reaching up to 30 knots. So that is the warning given that a squall may occur today. So then after next 4 days there will be light to moderate rain at isolated places. Regarding fishermen, that Sagar cyclone, now it is in the Gulf of Aden and it is likely to cross the Somali coast in Africa during next 12 hours. So it is not directly going to affect Indian coast, but still there is a precautionary warning that fishermen should not go in those area, Gulf of Aden and those area. वाळपय वारो पावसान जनजीवन काबार जाला. 2 दिसा वयर जाले वाळपयच्या कितल्याशाच गावांनी लायट आणि उदक मेळना. खात्याचो कारभारय धड ना. गांव भिरंडा आणि काल हांगा सडन तेजे वादळ जाले पळय ते ह्या आमच्या इतलेच एरियेक साधारणशे नाव म्हटलं जाल्यार 7-8 लाखाचे लुकती माझ्यो माडयो पडल्यो घराचेर, पत्रे फुटले, आमो एक मानकुराद आमो म्हणलो, 10-15 माडयो म्हणल्यो, एक माड म्हणलो. आमची जो वाठार आसा तो खूप घनदाट जंगल आसा. सो हांगा मनशाची आवश्यकता खूप असता. आता जस्ट हांव 11 राती 11 जाले हांव ऑफिसान येयला. जस्ट 2 स्टाफ आसा हांगा, एक ऑपरेटर म्हणटा आणि एक लायनमॅन हेल्पर. आता आमी पयले दोगोय जण गाडी घेवन गेला, आता ड्रायव्हर्स ना ड्युटे. सो मिनिस्टरा कडेन एकूच मागणी करता की आमची जे वाठार आसा सिटी एरिया सोडून थंय चडांत चड लोक घालपाचे, जेणे करून जी रातची समस्या आसा ती प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आमकां आज 24 तास जाले लायट ना. सो डिपार्टमेंटान तुम्ही येऊन केन्ना कंप्लेंट केली जाल्यार ते स्टाफ आमच्या कडेन कमी आसा. ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ ना, आमी कितें करपाचें. 4 जाण 4 खाली स्टाफ आहा, एक ऑफिसान 3 जाण लायन. सो तुमची कितें मागणी आसा ऑलरेडी? आमी आतां हांगा आसा न्हू, 15 जाण आमी आसा, आमी हेल्प करता. आमकां लायन ड्युटी लायट चालू करता. कोटाच्या अंदोर पावस पडिल्ल्यान शेतां काबार जाली. शेतकार शिपणावळ खात्याचेर पिकार. वेळार उदक मेळिल्ले जाल्यार हे लुकसाण जावचें नासलें म्हूण शेतकारांचें म्हणणें. आमगे तें शेत इतलें इबाड जालां, तें आतां आमी कितें करपाचें? तेजेर हांव जियेतालें. शेत कितें रोवन कितें आमी आतां आमगे कोणा तें पावसान उदक भरलें आनी तें कोण येयलो. आतां तें न्हिवपाक देखून ना तुमकां सांग, न्हिवपाक देखून मेळना तें. आमकां शेत रोवपाक इरिगेशन डिपार्टमेंट आमकां उदक बेगीन दिना. फेब्रुवारी म्हयन्याक उदक येता आनी हें शेत लेट वयता. हे शेत लेट गेले उपरांत पावस लागलो ह्या वर्साक. पावसांनी सगळें शेत बुडोवन गेलां. आदली आमी नोव्हेंबर म्हयन्याक उदक येतालें तेन्ना आमचें शेत मार्चाक आमी न्हिवताले. हेका क्रिसमसा पयलीं आमी रोपताले आनी मागीर इस्टरा पयलीं आमी न्हिवताले. आतां इतलें उदक लेट येता ताका लागून पावस आमकां मेळटा, ताका लागून शेत पिड्यार जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.